मायमोगाचे येवकार खबरो सांगता जवाहर सुरवेक हेडलायन्स। लोलया आणि धारगळे सापडले दोन कुडी। काणकोण लोलया रेल्वेंतल्यान पडले चली। धारगळचे युवकाची मेळीना वळख। दोनय कुडी कोकण रेल्वे पुलिसांच्या ताब्यात। म्हाताऱ्या इमारतींक तीर्थयात्रेक धाडपाची तयारी। फोंडा पालिका करतली पोरण्या इमारतींचेर कारवाय। दिवचलच्या देवळात फंडपेटीची चोरी। वृंदावन अपार्टमेंटातले फंडपेटीचेर रातच्या वेळार चोरांनी साफ केले हात। थळाव्यांची पोलिशेत कागाळ। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। दिवचले वृंदावन अपार्टमेंटातल्या शिवलिंग देवस्थानाची फंडपेटी राती कोणे तरी फोडली। ह्या अपार्टमेंटातल्या लोकांनी दिवचल पोलिशेत ते संबंधात कागाळ दिल्या। बिरेस्तारा रातीकडेन खंय ही फंडपेटी फोडली। सकाळी पुजाऱ्यान येवन पळयतकच कळ्ळे फंडपेटयेचे लॉक तोडला। ताणे संबंधितांक ते विशीं सांगतकच तांणी पुलिशेत ह्या संबंधात कागाळ केली। आयकात थळाव्यांचे म्हणणे। आमची देवळाची शिवलिंग देवस्थान वृंदावन अपार्टमेंटची ही फंडपेटी राती फोडली आणि हे फंडपेटेन कितें आसता श्रावणा सोमवार आमचे हांगा साजरे जातात। खूब लोक येतात अभिषेक करपाक। ते प्रत्येक जण फंडपेटीन आपले काहीतरी देणगी घालतात। पूण सकाळी आमची ती भटजी पळय आयलो तर हांगा पुजेक तेन्ना सकाळी भटजीक कळ्ळें म्हणजे ती लावणीस येता सगळी ती एक पुजा बी करपाक। तिका पळयले जाल्यार ती लॉक भायले हें केला आनी ते सायडीन कितें तरी उडयला। तेच्या उपरांत तेणी आमकां ह्या मालवणकर भाऊक कळयलें। मालवणकर भाऊन म्हाका फोन केलो अशें जाल्लें आसा। मागीर आमी आतां पुलीस स्टेशनार सोमतेच मागीर सकयल येवन पळयलें आनी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिली। पुलीस येवन PSI सगळे तेंच्यांनी येवन सगळे पळोवन गेले। ते पंचनामा केलो हय पंचनामा। आतां पुलीस स्टेशनार म्हाका तेणी कंप्लेंट बरोवपाक रिसर कंप्लेंट करपाक आतां आपयला तेंच्यानी। कितके अशे चोरी जाल्या पयलीं हांगा चोरी पयली जाल्यार म्हणजे हेचे फुलपात्र लामण दिवे हे 2 वेळा तेंच्यांनी व्हेले म्हणजे 5 वर्सां पयलीं जाता। त्याच्या काय जावंक नासलें पण ही फंडपेटी फोडपाची पयलीच घटना ही। हे भितर असल्या कारणान हे कोणाच्या लक्षानूय येना। आतां कोण रेग्युलर हांगा कोण अभिषेक बी करपाक येतात न्ही तांकां जेंकां खबर आहा तेच फक्त हांगा येवन ते हें करतात। पूण आतां पुलिसांक सुद्दां तांकां खबर ना हांगा देवस्थान भितर आहा म्हणून। तेंचे अशी रेग्युलर विजीट बाकीच्या देवळांनी तेंच्यांनी हजर हें बीन रेग्युलर ते हें दवरलां पूण हें तांकां खबर ना। आतां आमी जेन्ना तांकां सांगलें आमकां मदें हांगा खबर ना तर हें कितें तरी मातशें हेचेर जावपाक जाय। पयलीं कितें आमचे अभिषेक पात्र बी ते व्हेला आनी पयलीं देवूळ ओपन आसतालें कित्याक आमी कोणाक तशें हें करूंक नासलें। कोणीय खंयच्याय टायमार येतात न्ही म्हणून हें ओपनच आसतालें। पूण जेन्ना ते अभिषेक पात्र हे बी चोरपाक लागले न्ही तेच्या उपरांत मागीर ताका लॉक मारलें। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवार बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार। लोलये काणकोणा एके 18 वर्सां पिरायेची चलयेची जाल्यार धारगळ पेडण्या 35 वर्सां पिरायेच्या अनवळखी तरणाट्याची कूड सापडल्या। पोलिसांनी दोनूय कडल्यो कुडी ताब्यात घेतल्यात। दक्षिण पोलीस PROन म्हायती दिवपाक न्हयकार दिलो। आज कोकण रेल्वे पुलीस जे आसात हेणी 2 केसी ज्यो आसात वो FIR रेजिस्टर केले कडेन आसा। त्यो म्हणले जाल्यार एक जी आसा एक जी लोलया काणकोणा हांगा एक बॉडी मेळ्ळी ट्रेनी वयल्यान पडली जी बेंगलोर साकून गोंयांक येताली आनी गोंयां येता तेन्ना एक चली जी आसा ही दाराचेर मातशें रावन वारी घेताली आनी हे वारी घेता आसतना तेजो हात सुटलो तोल गेलो आनी ती पडली आनी ती पडली लोली टनल जे आसात थंय पडले आनी हे मायनर गर्ल आसल्या कारणान हेचें नांवूय घेवपाक मेळना। पूण हे ही जी चली भुरगीं आसा ही नावेली हांगची आसा आनीक तेचे खातीर सद्याक ही एक तेणी कोकण रेल्वे पुलिसांनी मडगांवच्या रेजिस्टर केस केले कडेन आनी त्याच बरोबर धारगळ हांगा एक अननोन बॉडी मेळ्ळे कडेन आसा। तिजें आयडेंटिफिकेशन अजुनूय जालें ना। ती मेल एजी आसा आनीक तेजे जी पंचनामो जो आसा वो कोकण रेल्वे पुलिसान मडगांव पुलिसान केले कडेन आसा आनी ह्या दोन्ही स्पॉटाचेर DYSP
आनीक PI जो आसा मडगांवचो यांनी थंय व्हिजीट दिले कडेन आसा आनी तेणी वचोन ते कित्या खातीर पडले कशी हे जाले तेही तेणी आज पळयले कडेन आसा. आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार आमकां एक वायट दिसता जे कोंकण रेल्वे ऑथॉरिटी जे आसा यांची सांगपाचें म्हणल्यार कितें कर्तुकां आसा म्हण ती कळना, ते कितें करता म्हण तेंय कळना. कित्याक तांणी एक सर्क्युलर काडले कडेन आसा की प्रेसाक कोणें कांयच दिवपाना, फक्त PRO जो आसा तो सुद्दां पणजी बसला त्या PROन दिवची म्हणून. आमकां इतलें सांगूंक जाय जो DGP आसा हेका आमकां एक मागणी आसा, जशें मडगांवां तुमी PRO बसयला त्या भशेन जो PRO आसा वो मडगांव बसयचो कोंकण रेल्वेचो, ताके आमची सावथाची जे रिपोर्टर आसात हांकां तेजें इन्फॉर्मेशन मेळपाक जाय म्हणून. तुम्ही जर सावथाचे रिपोर्टरां जर पणजी वचपा पडले आनी एक स्टोरी खातीर जर आमकां बायट पणजी वचोन घेवपा पडलें जाल्यार सावथाची रिपोर्टरांचें कितें? हांगा फक्त रिपोर्टरांक पयस करपाचें पळयता, कित्याक म्हूण तें कळना, हांकां कितें करपाक जाय म्हूण तेंय कळना. थंय बसोन ऑर्डर काडपाक इजी, पूण हांगा प्रत्यक्ष जेन्ना फिल्डार रावता तेन्ना कितें जाता हें कळटा. म्हणून आमची एक DGPक मागणी आसा, जशें आमी मडगांवाक PRO मागला ते भशेन PRO जो आसा कोंकण रेल्वेचो आमकां दिवचा. कित्याक आज आमकां कितें जालां हें इन्फॉर्मेशन घेवपाक दोनी ज्यो डेड बॉडी मेळ्ळ्यात रेल्वे ट्रॅकाचे हेजें कितें जालां तें आमकां खबर आसा. म्हणून आमी सांगतात त्याच बरोबर CMाक सांगतात की CMान हेचे बेगीच्या बेगीन एक उपाय काडचो आनी PRO जो आसा वो हांगा अपॉइंट करचो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. कुळण कारापूर वाठारात कारीन कंपाऊंड वॉलाक धपको दिलो. पयले सांगतात ते प्रमाण गाडी सांखळे सावन वता आसतना गाडयेचो नियंत्रण सुटून हो अपघात जालो. बरें म्हण बरें, कोणाक कांयच जालें ना. गाड़ी तो इधर से है, और इधर डायरेक्ट गया कुछ हुआ इतना किसी को? ध्यान तो नहीं दिया हम लोग भी, नहीं गाड़ी इधर लगा था, आवाज दिया ना तभी हम लोग को मालूम चला. नहीं, कौन था उसके अंदर? वो एक लेडीज था. ये अकेले वो चला रही थी हाँ, और डायरेक्ट अंदर गया और किसी को कुछ नहीं हुआ? नहीं. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. म्हातारे इमारतींक जाग्यार घालपाची फोंडा पालिकेन तयारी चलिल्ल्या. 2 पोरण्या बिल्डिंगांक नोटीसो धाडल्यात, हेरांक धाडपाचे आसात. मोडपाक आयल्या तरीकय कांय इमारतींनी लोक रावतात. तांणी 3 म्हयन्यांचो वेळ मागून घेतला. पळयात कृष्ण नायकाचो रिपोर्ट. फोंडा म्युन्सिपालिटीन सद्याक इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. ज्यो बिल्डिंग्यो मोडकरी आसात, ज्यो मोडपाक पावल्यात त्यो बिल्डिंगेचे सद्याक आयडेंटिफिकेशन केल्लें आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार जी आमची शास्त्रीय हॉल आहा थंय एक बिल्डिंग जी आसा ते बिल्डिंगेक ताणें सद्याक नोटीस मिसल धाडलेली आसा. तशेंच फातिमा बिल्डिंग जी आसा ते बिल्डिंगेक सद्या नोटीस काडलेली आसा आनी ती मोडपाची आसा. आनी गव्हर्मेंट जे म्युन्सिपालिटीची बिल्डिंग आसा, क्वॉर्टर्स आसा तांकां ते वेकंट केल्ले आसा. अश्यो ते सद्याक आतां आयडेंटिफाय करपाक लागल्यात आनी इन्स्पेक्शन करून ताजेर ते तोडगा काडटले. आतां सद्याक एट प्रेझेंटली 2 बिल्डिंगेक सद्या नोटीस काडलेले आसा आनी दुसरी बिल्डिंग आसा तांकांय ते नोटीस काडपाचे आसा. फाटीं पळयलां की जी आमची शास्त्रीय हॉल आशिल्ले ती सारकी डेंजरस कंडिशनान ती बिल्डींग आशिल्ली. ती आमी कावन्सिल रिजोल्युशन घेवन ती आमी ती उडयली बिल्डींग आनी थंय व्हडलो विचार आसा आमचो. आमी एकाचे आमचे जे पे पार्किंग जावपाचें आसा पळय न्ही, आमी पे पार्किंग घेवन जालो आनी कितें तरी थंय करूं शकता. एक जालें. दुसरी आमची 16 फ्लॅट बिल्डींग जी आसा म्युन्सिपालिटीची, थंय आमचे वर्कर बी रावताले, ती सामकी डेंजरस कंडिशन आशिल्ली. सो तिजोय बीन आमी कावन्सिलान डिसिजन घेतलां. ती बीन आमी आतां हें करतले, डॅमोलिश करतले आनी थंय कितें तरी रेवेन्यू जनरेट म्हणजे कितें तरी म्युन्सिपालिटीन आमकां रेवेन्यू मेळटलो तेच्यान आमी फुडलो प्रोजेक्ट कितें आसा ते करतले. प्रायवेट डेंजरस आसा पळय खंय ओल्ड सांगता ती तेंची एक आमची हें जालें एक फारुकी मॅन्शन पळय आसा न्ही ताजे वाडा म्हणजे तिजोय म्हाका दिसता ती खाली करपाक लागून ते खाली जाल्ली आसा. ती एक 2 जाण काय 3 जाण कुठं थंय आसा आनी तेणी मातसो टायम मागला आमचे कडेन, एक 3 म्हयने आमकां दिवचे म्हणून ते दुसरे कडेन शिफ्ट जावपाक. सो तांकां आमी टायमूय हें दिल्लो आसा. तिवूय बीन एक डेंजर कंडिशन आसा. ते रिपोर्ट तेणी सगळो जाल्लो आसता. हेजो PWD रिपोर्ट GC रिपोर्ट घेतलेलो आसा.
शास्त्री हॉल आहा न्ही थंय एक बिल्डींग जी आसा पळय ती गीता आश्रम आहा तो ती एक सान डेंजरस आसा आमी सारकी. कितें करतले आमचे इंजिनियर्स आहात ते रिपोर्ट करतले सो तो रिपोर्ट आमी GSC आमी धाडटले ते पळय स्टेबिलिटी रिपोर्ट ते फुडलो सगळें तांणी करपाचो. हय डेलिब्रेटेड बिल्डिंग्स आमी फोंडा म्युनिसिपालिटीन लास्ट टायम शास्त्री हॉलाचे एक डेमोलिशन केलें जी सामकी डेंजरस आशिल्ली पडपाक आशिल्ली. त्याच बरोबर आतां आनीक आयडेंटिफाय जाल्ली आसा आमचे फारुकी मेन्शन ताजी सगळी बिल्डींग वेकेट जाल्ल्या फक्त 3 शॉपां वेकेट करपाचें आहा. तांकांय आमी टायम बाउंड दिल्लो आसा. डिस्कनेक्शनाक लॅटरूय धाडिल्ले आसा इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर सप्लाय. चतुर्थी खातीर मातशी पेंडींग आशिल्लो इश्यू. चतुर्थी जाले की तांकां खाली करून ती डेमोलिशनाक वतली. स्ट्रक्चरल ऑडिट बीन जाल्ली हय सगळें जाल्लें आसा सगळें. आतां आनी एक ओन म्युनिसिपालिटीची ओन एक बिल्डींग आसा 16 फ्लॅट ती आमी कावन्सिलान ठरयला की ती मोडपाची ना. आनी मोडपा खातीर आमी एस्टिमेट आतां तयार करता आनी रोखडीच ती मोडपाक घेतले. आनी ताच्या भायर आमी जितल्यो ओल्ड स्ट्रक्चर्स जे आसा पळय तांकां सगळ्यांक आमी नोटिसीस धाडटले अंडर सेक्शन 190 आनी तांची कंडिशन बिल्डिंगेचे कशें आहा ते घेतले. आनी जे खंयची बिल्डींग सामकीच कंडिशना भायर आसा रिपेर करूनय सारकी जावची ना ताजेर आमी एक्शन घेतली. सो म्हजे फाटल्यान दिसता ती बिल्डींग पळयता तुमी म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग विथ अरावंड 16 फ्लॅट्स आनी ती बंद आसा कोण रावना हातून आनीक सारकें अबॅन्डन केल्लेली आहा. आनीक बिल्डिंगाची परिस्थिती ना ती पडपाचे हेजेर आहा. आतां फोंड्यान हे भाशेन जायत्यो बिल्डिंगी आहाय. सो म्युनिसिपालिटीन कितें करूं जाय आसली ही बिल्डींग डेमोलिश करून उडोवप अनसेफ आहा. आनीक दुसरें म्हणल्यार हें दार ओपन आहा एंट्रन्स ओपन आहा कोणूय भितर वचोंक शकता. आनी गोंयांत तुमकां खबर आहा क्रायम रेट भरपूर वाडलेली आहा. एंटी सोशल एलिमेंट जायते वाडल्या. आतां हिंग इजिली कोणूय कसले वायट प्रकार घडोवंक शकता. पयलें म्हणटा तें म्युनिसिपालिटीन एक गेट बंद करूंक जाय ना तो सेक्युरिटी बरो जाय कंप्लिटली बंद करूंक जाय आसलें. आनी भाशेन कितलेशे बिल्डिंग फोंड्या आहा गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो अनऑक्युपायड आहा अनसेफ अननेसेसरिली त्यो अश्योच उब्यो आसा त्यो डेमोलिश करून नाजाल्यार त्यो रिपेर करूंक जाय आनी ताजो बरो फायदो काडपाचो. आतां हांगा कितलेच जिवाणी डिफरंट रेप्टायल्स पासून येवंक शकता ते तेकोन थिंगा पळयता तुमी सगळीं झाडां पेडां आहाय तितून व्हडलीं व्हडलीं झाडां जावं आनी गार्बेज म्हणटा ती तुमी जाल्यार मेवता थिंगा पडलेली आसा. सो ते रेप्टायल्स खंय आसता ते येवन हिंगा शेल्टर घेवंक शकता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवार बर्वे आनी संगीता ओली. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसवोपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदल्या आदेशाक न्हयकार दिवन शुक्रारा सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक अबकारी धोरणाच्या कथीत घोटाळ्या संबंधात जामीन दिलो. केजरीवालाक ताच्या कार्यालयात प्रवेश करपाक वा अधिकृत कागदपत्रांचेर सय करपाक मनाय केल्या. गोंयच्या आप फुडाऱ्यांनी हे विशीं प्रतिक्रिया दिल्यात. पळयात. आज आमी आसात ते बाणावले आसात आनी बाणावले AAPची जे ऑफिस आसा जे वेंजी विएगस गेल्या ऑफिसां आमी आसात आनी आज आमी हेच्या खातीर आयल्यात की 156 156 दीस जेली रावन आज अरविंद केजरीवाल जो आसा दिल्लीचो CM एका सुप्रीम कोर्टान बेल ग्रांट केले कडेन आसा आनी हेज्या बद्दल आमी आज बाणावलेचो MLA जो आसा आपाचो वेंजी वेगस हेचे कडेन विचारयात कित्याक आज आमी तेचे ऑफिसां आसात आनी तो कितें सांगता आमी आज पळोवया. कित्याक 156 दीस जेली काडप म्हळ्यार इजी न्हय आनी तो सुद्दां एक CM आनी ह्या CMान किती त्रास काडले आनी जे वर्डींग दिले कडेन आसा सुप्रीम कोर्टान जो कायदो कसो मोडटात आनी कसो करून यूज करूंक जाता ह्या बद्दल आज ताका विचारया आनी तेचे कडच्यान जाणून घेवया आमी की तुका कितें म्हणून दिसता आनी तो अरविंद केजरीवालाक CMाक केन्ना मेळपा वतले जे AAP विंग जे आसा गोंयचे हे केन्ना मेळपा वतले तें आज आमी तेचे कडच्यान विचारया. एक व्हडलो खुशालकायेचो दीस 13th of September 2024 is going to remain a day of history. आज आख्खे जगभर
देशांतूच न्हू अख्ख्या वर्ल्डाक आज लोक इतले हुशाला आणि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्टान हाडला ते जजमेंटाचेर म्हाका सदां आज सगळ्यांक एक क्लियर कट दिसले हा की हे जजमेंटाचेर आज सुप्रीम कोर्ट जे सांगले हा इट वॉज दॅट क्लियरली शोज की हुकुमशाही जी हा बीजेपी जी हुकुमशाही करपाक सोदताली ती हुकुमशाही लोकांगे मोग देवागे बेसांव लोकांगे प्रेज लोकांगे ब्लेसिंग्स हेजे मुखार हुकुमशाही बीजेपीके चल्लो ना आणि आज सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सांगता इट इज सेड दॅट इट लुक्स दॅट केजरीवाल वॉज ओनली अरेस्टेड टू स्टॉप being released from the ED bail. So ताका फकत अरेस्ट केल्लो ईडीके बेलींतल्यान तूं भायर सरतलो म्हणून ताका तो अरेस्ट केल्लो. सो आज हें जें आज घडोवन आयलां आनी ह्यो जो जजमेंटाचेर PMLA जो कायदो आहा हो कायद्यान घुस्पायन धरून जायते जाणां भितर गायल्ले आनी आज ह्या जजमेंटाचेर जितले जाणां भितर गायल्ले तांकां सगल्यांक आज सुटका मेळ्ळी आहा. आनी एक अरविंद म्हणटाय तेणें एक स्टेटमेंट घालो ट्वीट केल्लो की जरी तरी PMLA कायदो सुटाव करून लोकांक त्रासांतून काडपाक जरी तरी जायो जाल्यार अरविंद केजरीवालाक भितर वयचें पडटलें आनी हो सुटाव करपाक आनी आयज तेगे सारकें जावन येता. हें आज सारकें जावन येता की अरविंद केजरीवालाक भितर वयचें पडलो PMLA कायदो जो घुस्पायलो आसलो जो लोकांक फोंडां घालपाक आसलो जो त्रासांक घालपाक आसलो हे बीजेपीन जे केल्ले आसले हो कायदो आज सुटावो जाल्लो आनी आज गोंयचे जनतेक हांव सांगूंक सोदता टुडे इज द विक्ट्री ऑफ ऑनेस्ट पॉलिटिक्स. आज ऑनेस्ट पॉलिटिक्साची विक्ट्री जाल्ली आज जे अरविंद केजरीवाल भायर सरला तो दाखोवपाक की सेटिंग करून जरी तरी आज बीजेपी वांगडा जॉईन जावन जर जाताले जाल्यार आज अरविंद केजरीवाल इतले म्हयने आनी हेर मनीस सिसोदियाक सत्येंद्र जैन जो आज अजून भितर आहा हे सगळे आमगे लिडरांक भितर रावन हे सगळे फायट करून आज येवपा भायर गरज नासली. आज सुप्रीम कोर्टा जजमेंट इज अ विक्ट्री फॉर ऑल इंडियन्स. आज आता लोकांनी आज निश्चय घेवपाची गरज आहा. आमी जरी तरी आज मुखार सरले आज ही व्हडली खुशालकाय खबर जेन्ना आमी मुखार सरले आम आदमी पार्टी जेन्ना इंडिया अगेन्स्ट करप्शना मुखार आयिल्ले तेन्ना कित्याक मुखार आयिल्ले फकत एक थॉट प्रोसेस घेवन की आमकां एक चान्स दियाय आम तुमगेले बेजीक वस्तू तुमगे फॅमिलीक बेजीक देस्पेस जो आहा तो आमी सुटावो करतले. ट्रायल कोर्टान तांकां ईडीच्या केसीन ह्याच मॅटरीन जी लिकर पॉलिसी फेक लिकर स्कॅम म्हणू शकता जो बीजेपीन रचीत केल्लो आसा जुनान ट्रायल कोर्टान अरविंद केजरीवालाक बेल दिल्ली. त्या बेलीची ऑर्डर हायकोर्टा पर्यंत पावच्या पयलींच हायकोर्टान ती बेल स्टे केली. मागीर तो सुप्रीम कोर्टान गेलो त्या ईडीच्या केसीन सुप्रीम कोर्टान ताका बेल दिली. ज्या बेली खातीर तो दुसऱ्या दिसा सकाळी भायर सरपाचो आशिल्लो जेलीन ताच्या पयलीं मध्यानरातची सीबीआयन वचून ताका त्याच केसीन परत अरेस्ट केलो. आनी आज जी ऑर्डर आयल्या सुप्रीम कोर्टाची बेल ऑर्डर दिस इज इन द सीबीआय केस ऑफ द सेम फेक लिकर स्कॅम. तर ह्याच मॅटराचेर अरविंद केजरीवालाक 3दा बेल घेवची पडली 3दा. आनी ह्या तिनूय ऑर्डरीन जे बेल ऑर्डर आयिल्ले आसा तिनूय ऑर्डरीन क्लियरली बरयल्ले आसा की ह्या केसीन कांयच एविडन्स दिवना एक्सेप्ट फॉर स्टेटमेंट्स. अजून ट्रायल जावपाची सुद्धा कसलीच शक्यता ना. तुम्ही म्हणटा की आनी विटनेसेस हाडूंक जाय आनी स्टेटमेंट्स घेवंक जाय कसलेच पुरावे दिवना सीबीआयन किंवा ईडीन. इट वॉज ओनली स्टेटमेंट्स. इवन आयची जी ऑर्डर आसा ताची जी हियरिंग चलताले फाटले 4-5 दीस तातून सुद्धा सीबीआयन कितें म्हणचे सुप्रीम कोर्टाक की अरविंद केजरीवालाक बेल कित्याक दिवनाका म्हणून they said na high court has stayed the bail so don't demoralize the high court by giving him bail. हे कितें लॉजिक म्हणजे तुमच्याकडे कांयच नाशिल्ले. there was no basis for you to hold on to अरविंद केजरीवाल. या बीजेपीने एक गेम तयार केलेली कसे पर्यंत फसोवपाक अरविंद केजरीवालाक. जो तर पार्टीन आमचे सत्यविजय नायक आनी हांकां पयशे दिला जाल्यार तेमी इलेक्शन कमिशन फायल केल्या तेंच्यो एक्सपेंडिचर तेचे वयर चौकशी करची. हांव मागता इलेक्शन कमिशन वो पुलिसान जे डिपार्टमेंट आहा ईडी वो तेंचेर चौकशी करची म्हणून आमी मागता. आमकां हेज एकदम खुशी भोगता की ही बेल जाल्या म्हणून आनी बेल ऑर्डर वाचून आमकां कळटा
की आख्खें पळय हें BJPन पळय ही गेम चलयलेली ती अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट करून तेका भितर घालपाचो आनी मागीर बेल तेजी ऑब्जेक्ट करपाची ही आख्खी पळय गेम आहा ती आख्खी गेम आयज सुप्रीम कोर्टान काबार केली. कित्याक CBIचेर उलयतना सुप्रीम कोर्टान जी उतरां वापरल्या तांकां पिंजऱ्यांतलो पोपट म्हणला. सरकाराचो तो पिंजऱ्यांतलो पोपट जाला CBI आनी जाता पळय ताका अरेस्ट करपाक सरकारान धाडला पळय तांकां तो पावता. तोहली ही उतरां CBIन केन्ना सुप्रीम कोर्टान केन्नाच वापरूंक ना. ही आयज आमकां आयकोपाक मेवलें हें एकदम दूख भोगता आहलें आयकोन. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, दायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. 45वी सेंट जोसेफ फेस्टिवल फुटबॉल टुर्नामेंटात सेंट एंथनी SC असोल्डा जैतिवंत जालो. युनायटेड क्लब ऑफ वेर्नाचेर 4-0 गोल फरकान तांणी जैत जोडले. पहिल्या अर्धात 3-0 अशी गुण संख्या आशिल्ली. स्ट्रायकर वेटोरिनो फर्नांडिसाच्या बऱ्या हॅट्रिकाक लागून असोल्डान वेर्नाक हारायलो. 10व्या, 30व्या आनी 42व्या मिनटार वेटोरिनोन गोल केलो. युनायटेड क्लब ऑफ वेर्नान गोल करपाचे यत्न केले पूण तांकां गोल करपाक यश आयले ना. शेवटाक सेंट एंथनी SC असोल्डान युनायटेड क्लब ऑफ वेर्नाचेर 4-0 गोल फरकान जैत जोडले. पळयात रंगतदार डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. बिरेस्तारा भशेन शुक्राराय गोंयभर पावस शिवल्लो पूण कांय कडेन दीस चडसो नितळ, सुको आनी उश्ण उरलो. सप्तकाच्या शेवटाक कसलीच शिटकावणी दिवं ना पूण अदीमदीं पावस पडपाची शक्यताय अजूनय आसा. शेनवाराचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मदीं उरतले. सुकदेणे हवामान आसूनय चड आर्द्रतायेक लागून दनपारां उश्णताय जाणवतली. वाऱ्याची परिस्थिती अपेक्षीत आसा, जाका लागून उश्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणात सुटका मेळूं येता. पूण उश्णतायेक लागून जावपी थकवो टाळपा खातीर हायड्रेटेड रावप अजूनय म्हत्वाचें. 17 तारीख मेरेन हवामानाची शिटकावणी ना. वत पावसाचो आपालिपा. कांय कडेन पावसाची शक्यताय. शेनवारचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियाक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.